विसा उपरांत तुमकां येवकार. तृणमूल काँग्रेस 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालतले. मात काँग्रेसींतल्यान भायर सरिल्ल्यांक पक्षाची उमेदवारी दिवचे ना अशें प्रदेश अध्यक्ष दोतोर बिलीन स्पश्ट केला. दक्षिण गोंयांतले 5 उमेदवार थारल्यात. दोतोर बिली उलयता ते पळयल्यार तो हळदण्या उबो रावंक सोदता. विलीन मंगळारा पणजेत तृणमूल काँग्रेसीची पत्रकार परिशद घेतली. 40 मतदारसंघा खातीर उमेदवार सध्या थारावप चल्ला. दक्षिण गोंयच्या 5 मतदारसंघा खातीर उमेदवार थारायल्यात. मात काँग्रेसींतल्यान आयिल्ल्यांक तृणमूलाची उमेदवारी मेळची ना. I am thinking at the moment I have 1, 2, 3, 4, 5 candidates. साळगांव मतदारसंघातलो कांय वाठार हळदण्या मतदारसंघात गेल्ल्यान विली हळदण्या उबो रावंक सोदता. Got lot of relations in Aldama. So that is not, and beside that, they were in my constituency, now they are in Aldama. So part of my constituency has gone there. भाजपा हो जातीवादी पक्ष न्ही म्हूण माथानीन प्रचार चलयला. हाचेर विली तिडकलो. In Mangalore they are burning churches and this fellow is telling us that nothing wrong with the BJP. Now all I want to request him, please stop this type of propaganda, because we in Goa do not want to invite such things to happen in our state. But now, even now it is happening in Mangalore. Why do you want in our neighboring state? Why do you want to invite the same thing? You want to be BJP, by all means be BJP, because you want a ticket, okay. Nobody is going. But don't keep repeating that they are not communal. दोतोर विलीन फातिमा डिसाक तृणमूल काँग्रेसीची प्रदेश उपाध्यक्ष आणि म्हणयारी नेमल्या. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. पेडण्यां सध्या तिकेटी खातीर भाजपा मदींच पेटला. धारगळेचो आदलो भाजपा उमेदवार विठू मोरजकार आनी भाजपाचो वास्कोचो आदलो आमदार राजेंद्र आर्लेकार दोगूय पेडण्यां तिकेट सोदतात. आर्लेकारान पेडण्यां वचून पत्रकार परिशद घेतिल्ल्यान विठूचे भाजपा कार्यकर्ते चाळवल्यात. विठूक तिकेट दिवकूच जाय अशें कांय ना अशें आर्लेकार म्हणटा. हे वेंचणुकेत धारगळ मतदारसंघ नाशिल्ल्यान पेडण्यां सध्या भाजपातच पेटला. आर्लेकार वास्को सोडून पेडण्यां रावंक सोदता म्हूण थंयचे विठू मोरजकाराचे कार्यकर्ते चाळवल्यात. पक्षाचे उमेदवार कितलेशेच आसतात, मात दर एका वेंचणुकेत तांकां तिकीट दिवप शक्य जाताच अशें ना अशें विठू मोरजकाराचो संदर्भ दिवन राजेंद्र आर्लेकार म्हणटा. जाल्यार विठू म्हणटा पेडणेचे चडशे भाजपाचे कार्यकर्ते आपल्या फाटल्यान आसात. ना कित्याक अशें हांव प्रश्न स्पश्ट कांय गोश्टी करता. विठू हो फाटल्या निवडणुकीच्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार आसलो. प्रत्येक जण अनेक जण उमेदवार असतात. हेजो अर्थ असो जायना की फुडली येणारी निवडणूक जी आसा त्या निवडणुकीक फाटल्या उमेदवाराक आमी उमेदवारी दितले म्हणून पार्टी म्हणून कोणाच्याच बाबतीत आमी तशें सांगू शकना. दिल्लेले ना जाल्यार तुमी पक्षा बरोबर बंडखोरी करतले काय कितें? पक्षाचे उमेदवार दिवंक ना असो प्रश्नच येवंक शकना. कारण विनेबिलिटी आहा ही फक्त विठू मोरजकर असं आसा आनी दुसरें नांवच तांकां येवंक शकना. कारण 2007 पासून जेन्ना निवडणुका 2007च्या धारगळा 747 मतांनी 2047 मतांनी जेन्ना हांव हारलो त्या दुसऱ्या दिसाच्यान ह्या मतदारसंघात हांवें म्हजें काम चालू दवरलां. लोकसंपर्क आसा त्या कारणाक लागून जी उमेदवारी आहा ती म्हाकाच मेळटली. तुका प्रश्नच येना. विठूचे कार्यकर्ते सध्या बंडाच्या मुडांत आसात अशें तांच्या उलोवण्या वेल्यान दिसता. विठूक तिकीट दिली ना जाल्यार पक्षाक पेडण्यां आनी मांद्र्यां त्रास जातले अशी शिटकावणी विठूच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या. भारतीय जनता पार्टीन विठू मोरजकराचो विचार जर केलो ना तर निश्चितच पेडण्यां मतदारसंघात आणि मांद्रे मतदारसंघात कार्यकर्त्यांच्या रोषामुळे निश्चितच धोक्याक सामोरो जावचो. पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. एकच प्याला सारकेली कितलीशीच फामाद नाटकां बरयल्लो नामनेचो नाटककार राम गणेश गडकरीची 93वी पुण्यतिथी सोमारा पेडण्यां तुया मनयली. राम गणेश गडकरी स्मृती समिती वतीन हो सुवाळो जालो. राम गणेश गडकरी हे मूळ महाराष्ट्रांत नागपूर जिल्ह्यातल्या सावनेर ह्या गांवांतले. ह्याच गांवांत वेड्यांचा बाजार हे पुस्तक बरोवप चालू आसतना ते संवसाराक अंतरले. भावबंधन, पुण्य प्रभाव, प्रेम संन्यास आनी राज संन्यास ही तांणी बरयल्ली फामाद नाटकां. चंद्रकांत गांवकार फाटली 42 वर्सां जाली तुया गडकरीचो पुण्यतिथी सुवाळो घडोवन हाडटा. प्रसाद सावकाराच्या हस्तुकी सोमारा ताचो भोवमान केलो.
सुवाळ्याक फामाद नाटककार प्रसाद सावकार, कला अकादमीचो वांगडी सचिव पांडुरंग फळदेसाय आणि समितीचे हेर वांगडी आशिल्ले. मजा बरसात ढांचा आहे. तुम्हाला पावसातील मजा बघायची आहे का? मजा बरसात ढांचा आहे तो इन आंखों में आ बैठो. म्हणजे माझ्या डोळ्याकडे बघा. मजा बरसात ढांचा है तो इन आंखों में आ बैठो. वो तो बरस में कभी बरसे, ये तो बरसों से बरसते हैं. ज्यांच्या कविता वाचल्यानंतर जर एखादी दुःखी कविता असेल तर राजा हो समाजा निजला ही जर कविता वाचली तर कुठल्याही आईला नव्हे तर कुठल्याही वडिलांना सुद्धा पित्याला सुद्धा डोळ्यातून घळघळाटाचे अश्रू वाहतील. अशा पद्धतीचं समर्थ काव्य लिहिणारा असा हा गोविंदाग्रज होता. कार्यावळीक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. तुयांच्यान आमचो खबरांकार विनोद मेथर. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. अखिल गोमंतक दैवज्ञ ब्राह्मण युवा संघटनेन पोन्न्या गोंया आयतारा वैजकी शिबीर घेतलें. शिबिरांत वेगवेगळी दुयेंसां आशिल्ल्या दुयेंतींक फुकट तपासून तांकां उपचार सांगले. शिबिराचें उक्तावण न्यूरो स्पेशलिस्ट दोतोर औदुंबर नेताळकारान दिवली पेटोवन केलें. ह्या शिबिरांत दोळे, प्रेसांव, रगत तपासप, बायलांची दुयेंसां आनी हेर दुयेंसां आशिल्ल्या दुयेंतींक तपासले. कितलेशेच लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. आयतारा पर्वरेच्या लोटस सभाघरांत महाराष्ट्र बँकेन तरणाट्यां खातीर बिझनस मोबिलायझेशन कॅम्पेन ही कार्यावळ घडोवन हाडली. व्यक्तिमत्व विकासाचेर उलोवप, तरणाट्यांक ह्या विशयाचेर म्हायती दिवप आनी चर्चा करपा खातीर ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. श्रीमती जयलक्ष्मी ह्या विशयाचेर उलयली. रिजनल मॅनेजर प्रकाश शिंदेचे ह्या वेळार उलोवप जालें. Having bank account with any of the nationalized bank is definitely quite a good banking relation to be developed. You may say that the services rendered by private sector banks and cooperative banks or nationalized banks, there may be some difference. But having relations with the nationalized bank is definitely worthwhile so far as security is concerned, so far as reliability of the charges is concerned. We grant loans to the students for undertaking their higher education, and the education loan scheme is quite attractive of Bank of Maharashtra. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.